देव बरो दीस दिवं. आयज हे प्रोटेस्ट मार्च करपाक एकूच हेतू आसा. आमी रिक्वेस्ट करता जे सिद्धी नायकाची पळय केस आसा ती आता क्लोजराक धाडल्या टू द कोर्ट. म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की जी वस्त ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आशिल्ली की इट्स अ मर्डर म्हणून आणि police have registered it. We have not registered like. So police have already confirmed it's a murder. So the thing is that if it's a murder, now what is left is the follow-up. And the follow-up is who is the murderer or who are behind his murder. Now we accept, चला झाले पुलिसाकडेन जोगले तजवीज केली, ट्राय केले, मेळोंक ना कांयच मेळोंक ना. तांकां विटनसी मेळना आनी कांय प्रायमा फेसिया जावं पोस्ट कांयच मेळोंक ना. फायन. एक एजन्सी असली आमची पोलीस, त्याच्या फाटल्यान नेक्स्ट एजन्सी आशिल्ली आमचे गोवा क्रायम ब्रांच, तेंकडे जावंक ना म्हूण ती मॅटर क्लोज करपाक जायना न्ही. सो दॅट मॅटर वॉट दे कूड नॉट हँडल मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग दॅट आर नॉट अवेलेबल विथ देर. बट देर आर हायर ऑथॉरिटीज whose institutions are there to back up. They work maybe more scientifically. There is an institution in India itself who can go into the deeper matter. Maybe they would be able to find out the culprits or who are behind this. Such a sensitive